हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. येवकार तुमका राखणदार विथ गाडी ह्या कार्यावळीत आज आम्ही असा म्हापसा. तुम्ही जाणात आम्ही फाटल्या दिसा भितर तुमच्या मुखार हाडिल्लो पालयाचो राखणदार, तसोच आज आम्ही हाडटले म्हापशाचो राखणदार. म्हापशाचो राखणदार बोडगेश्वर आणि त्याचे आराध्य दैवत म्हापशाचे म्हणतात ते ग्रामदैवत शांतादुर्गा देवी. तांची स्थापना, मागीर ती देवी खंय वेली, तिची पहिली फेरी कशी आसताली, बोडगेश्वर देव, ताची फेरी, त्याच्या मागीर अधिपत्या खाली येवपी घाटेश्वर, बाकीचे राष्ट्रोळी, बाकीचे सगळे म्हणतात तसे राखणदार, हांची सगळी माहिती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तशेंच आमी आतां कांय जाणकारांक मेळपाचे आसात ते आमकां सांगपाचे आसात की पयलें बोडगेश्वर देवूळ कशें आशिल्लें, मागीर ताचें पेंटींग कशें आयलें, तें कोणी केलें, पहिली मूर्ती कोणें केली, हाचे सगळे जे साक्षीदार आशिल्ले तांचे कांय जाणकारांची मतां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. आता म्हापशेच्याच बद्दल जर म्हणटलो जायत जाल्यार म्हापशांत श्री देवी शांतादुर्गा ही आमची ग्रामदेवी म्हापशेची. पण त्या वेळार भाटाभाटीच्या काळार पुर्तुगीजांनी आमच्या हिंदूंक भाटोवपाचो जेन्ना प्रयत्न केलो, देवस्थानां भाटोवपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना आमचे भोळे लोक देव भाट्टा ह्या संकल्पनेत देवीची मूर्ती तेवटेनसून तेवटेन भोवंक लागले. खरें म्हणल्यार देव भाटना, देव भाटवणें शक्य ना, परंतु त्या वेळार तांकां कोणी समजून सांगलें नासतलें. म्हणून म्हापशेची शांतादुर्गा पयलीं सांखळे पावली, सांखळेसून आनी खंय तरी पावली आनी थंयसून मागीर तेंच्यांनी धारगळी व्हेली. कित्याक धारगळी व्हेली तर थंयसर राजकीय संरक्षण आसलें म्हणून धारगळी व्हेली. आज धारगळी जें व्हडलें देवस्थान आसा तें गोंयांत प्रसिद्ध अशें देवस्थान धारगळची शांतादुर्गा. आमचं म्हापसा शहर ही आमची ग्रामदेवता धारगळ निवासिनी शांतादुर्गा आणि शांतादुर्गेच्या अधिपत्याखाली ही म्हापसा शहर येता आणि तिच्या आदेशानुसार जो आमचो चतुर्समेचो राखणदार आसा देव बोडगेश्वर, जो आमकां आयज पणजे कळंगुटीच्या रस्त्यान वयताना मध्यभागी असलेलें आमचें मंदिर, हे तुमी मंदिर पळयशात जाल्यार ते चवू बाजूनी उक्तें आसा. कित्याक देवाची ही फेरी असल्या कारणान देवूळ हे बंद ठेवू शकना. पण चतुर्सीमेचो राखणदार हो संपूर्ण म्हापसा ही राखपाचें काम देव बोडगेश्वर करता. 12 राष्ट्रोळे आसा, ते 12 राष्ट्रोळे बोडगेश्वर त्यांचो हेड आणि शांतादुर्गा ही ग्रामदेवता शांतादुर्गा म्हापशेकारी तिच्या स्थळाच्या अंडर हे सगळे जाण तिचे काम करतात. तिचे 12 राखणदार तिचे बोडगेश्वराचे जात्रेक राखणदारांक बोडगेश्वरा कडेन नाल्ल ठेवून मी 12 राखणदाराक 12 नाल्ल दवरून त्याचो भोवमान करतात. आणि बोडगेश्वराच्याच म्हणजे मार्गदर्शना सकयल जे प्रत्येक वाड्याचेर राष्ट्रोळी आसात, हे राष्ट्रोळ्यांची सुद्धा त्या त्या भागांनी फेरी आसा. तर ही शांतादुर्गा जेन्ना म्हापशेसून धारगळी पावली तेन्ना म्हापशेचें संरक्षण करपाची जबाबदारी तिची आसली. तिणें कितें केलें की आपल्याच काही शिष्यगणा पैकी श्री देव बोडगेश्वर हेचेर म्हापशेचो राखणदार म्हणून जबाबदारी त्या वेळार दिली. आनी हो राखणदार त्या वेळार खंय आसतलो हें कोणाक खबर नासली. परंतु आतां जें देवस्थान आसा बोडगेश्वराचें, त्या देवस्थाना कडेन आदी खूब झाडां आसलीं, तितून कणकेची झाडां आसलीं आनी इतर व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसलीं. आनी त्या झाडाच्या मुळाशी देवाचें अस्तित्व आसा अशें काही लोकांक दिसूंक लागलें. कित्याक थंय वचून नमस्कार केलो की तेंचे जे मागणी आसा ते संमत जावंक लागलें. तर बोडगेश्वराची ख्याती पयली कशी, त्या वेळार लायट नासली, संपूर्ण म्हापशांत न्हय संपूर्ण गोंयाक आळखान आसलें. तर त्या वेळार रात्रीच्या
सुमाराक देव स्वता हातीन मशाल घेऊन सगळीकडे फिरतालो. काही जाणटे सांगतात, इवन माझो आजो सांगतालो, आपण ती मशाल पळयली. पण देव पळयलो म्हणून सांगू ना, बोडगेश्वर दिसलो म्हणून सांगू ना, पण मशाल चलता ती दिसताली. हेजोच अर्थ जशें आमी आतां टॉर्च घेवन सगळीकडे सोदतात, तशें देव मशाल घेवन सगळीकडे भोंवतालो आनी कोण संकटान पडला जायत जाल्यार ताका हेल्प करतालो, मदत करतालो. म्हणून बोडगेश्वर इतकी प्रसिद्धी जाली. आनी दुसरें तेंचें म्हणल्यार तेंच्या हातीन जो दांडो आसलो ताका घुंगूर आसताले. तो दांडो वाजयलो की हांगासर देव येवन गेलो हें कळटालें. ह्या घरांतली जी मालकीण आसली तिचे भुरगे मुंबय आसले कामा निमित्त, आनी ती रातची झंप पडना जाल्यार भायर गच्चीर येवन बसताली. ही जी गच्ची दिसता त्या गच्चीर ती बसताली येवन, आनी सादारण 12च्या दरम्यान तिका खळ करून आवाज येतालो जो बोडगेश्वराच्या दंडाचो आवाज आसलो. आनी मागीर ती थंय पळयताली जाल्यार तिका एक आकृती दिसताली. आनी ती आकृती कशी आसा खूब दीस ती पळयताली. आनी तिणे आपल्या पुताक रामेश्वर शिंदेक हेका सांगलें की बाबा आपल्याक अशें अशें दिसता हो राखणदारूच आसूंक जाय. हे जे बोडगेश्वराचें चित्र फाटल्यान दिसता हे चित्र हांव तुमकां सांगतालो. हे मूळ कल्पना, मूळ संकल्पना जी ह्या चित्राची आसली ती रामेश्वर शिंदे यांची मातोश्री. तिका बोडगेश्वराचें दर्शन ज्या पद्दतीन जाल्लें ते तिणे आपल्या पुताक सांगलें. आनी तेणे तो चित्रकार आसल्या कारणान आपल्या आवयच्या म्हणण्याप्रमाणे जी रेखाटणी केली आनी हे चित्र बोडगेश्वराचे पयले तयार जालें. एका भक्तान बोडगेश्वरा कडेन घराणें कितें घातलेलें आसता आनी मागणी केल्ली की तुजी मुर्ती करून आपूण अर्पण करतलो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आदलो पुजारी जो आसलो श्याम गांवकर हेका तेणेन सांगलें. आनी श्याम गांवकर म्हाका म्हणलो, अरे तुजो भाव जर येयल्लो आसा जायत जाल्यार अशी एक मुर्ती करपाची आहा बोडगेश्वर, करीत तो. हांवें म्हटलें अवश्य करतलो, देवाचें करपाक तो कितें फाटी सरतलो. तर म्हाज्या भावान पांडुरंग बाबुराव राठोड तेणेन बोडगेश्वराची मुर्ती तयार केली, पेंट करून थंय अर्पण केली. ती मुर्ती आजुनूय बोडगिणीच्या देवळान आसा आनी ती दिसपाक ल्हान आसा, परंतु तेच्या वयल्यान संकल्पना येयली राखणदार हो कसो आसता. आनी गोंयांतले सगळे राखणदार आहात त्याच पद्दतीन जाल्ले आसात. तर ह्या मुर्तीच्या फाटल्यान पळय बारीक हें दिसता आर्क कशें, ते बोडगेश्वराच्या देवस्थानांतले पयली घुमटी आसली तेन्नाचे दुरीक ते कळ्ळें. आतां परिस्थिती बदलल्या, आतां स्वरूप व्हडलें जालां आनी तें आतां कोणाक उगडासूय आसतना. न्हू घाटेश्वर भाव तेजो, पण तेजी सीमा काबार पळय ती तेजी खंय राष्ट्रोय आसा शिमेक ते लास्ट सीम आमची, आनी करसवाड्यार आमची पयली सीम. थंयच्यान हे सगळें आनी बोडगेश्वरा कडेन तो कॉर्नराक तो साकोना थंय एक सीम ती. म्हणजे हो सगळो एरिया हेजी आमच्या 12 राष्ट्रांची सीमा ती. 12 राष्ट्रांची सीमा. एक शेटेवाड्यार आसा, एक आमच्या तारेकडे आसा, एक मागीर गोटणेश्वर तशें सुदेश नाटेकारा थंय एक, अशे 12 राखणदार ते. आनी वयर काद्रेश्वर आसा केणीवाड्यार, वयर काद्रेश्वर. तो काद्रेश्वर रातचो कितें करता, एका 2 सुमार तो सकयल देंवता, हांगासून असो देंवता आनी रातचो टर्न करून तो आपलो फेरी घेता. आनी फेरी घेता आनी तेजेर कितें जाता, समज तेजी कोण जागृत कोण मनीस कोण रस्त्यार दिसता त्या 2 मिनटांक तेजी लायट वयता, पूण तो वयतना 2 मिनटां लायट बंद जाता. अशी कोण ना लायट बंद जायना, कित्या खातीर ताका कोण मेळना, कोण नासता तेन्ना लायटीचे प्रॉब्लेम कांय नासता. ना जाल्यार तेजो सारको फेरी जाता. तो ते कोळेकाराच्या दारा पर्यंत येता आनी असो येवन तो एक फेरी मारता आनी आपल्या फेरीच्या जाग्यार टायमार तो आपल्या घरा वयता. पण तेन्ना त्या टायमार ताका मदीं कोण डिस्टर्ब जावंक जायना, कित्याक ताका दिसात न्हू, नाल्यार तो हे जाता ताका फेरी मारूंक मेळना न्ही. त्या हितून तेजी काद्रेश्वराची वर्सान एकदां तेजी दसऱ्याक पुजा आसता आनी बुधवारा थंय बुधवार आसता. थंय पळोवपाची हांवें ट्राय केली, खाचीक सर रावन पयली, पण आवाज येता पण तेजे हे जायना. दाण्याचो आवाज येता पण तोंड दाखयना.
म्हणजे चर टन टन पावला प्रमाणे तो टन दाणो मारता पळय तेजेर आवाज येता सारको, पण हांव पळोवपाक ट्राय केली ते पळोवपाक ते म्हाका तो दिसूंक ना. तेंच्यो सीमा पळयता आमी काही ठिकाणी एकदा पळयता काही लोक तेंच्यो सीमा जेन्ना आमी ब्लॉक करता तेन्ना ती वास्तूचे बांदकामूच जायना. आमी म्हापशान सुद्दां एक दोन अशें पळयतले ज्या ठिकाणी राष्ट्रोळ्यांच्या जाग्यांचेर ज्यो बिल्डिंग्यो बांदल्यो किंवा त्यो बिल्डिंग्यो अपूर्ण राहिल्ल्यो आमी पळयतात. कित्याक तेंची जी वाट आसा ती वाट त्या वेळाचेर ब्लॉक केल्लेली आसता. ती आमी सगळे जाण जे हिंदू लोक आसतात तांकां खबर आसा की आपल्या चतुर्सीमेचे राखणदार असतात किंवा तेजे जे सगळे राष्ट्रोळी आसात किंवा चतुर्सीमेचे सगळे जे आमी घाटेश्वर पळयतले, काजरेश्वर पळयतले, गोदनेश्वर पळयतले, हे सगळे आमी जेन्ना पळयतात हे सगळे जाण म्हापसा शहराचेर तेंची नजर आसता आनी रातच्या वेळाचेर तेंच्यो फेरयोचो अनुभव अनेक लोकांक येयल्लो आसा. मागीर जी शांतादुर्गा देवीचें मूळ स्थान अशें म्हटलें वयता म्हापसा ते तळीवाडो, त्या ठिकाणी आज कॉर्पोरेशन बँक आसा, त्या ठिकाणी सुद्धा ते राष्ट्रोळी आसा आनी त्या राष्ट्रोळी आनी ते ब्रह्म वाठार आसा तेजो सुद्धा जो महिमा आसा हो प्रचंड प्रकारे आसा. स्थानांतरीत पयलें स्थान थंय आसा, म्हणजे सकयल आमचे ती बिल्डींग आसा पळय सुजासनची बिल्डींग, थंय स्थान तिजें मेन. थंयसून मागीर हांगा तळी आसली, त्या तळयेर न्हांवपाक येताली. ज्या पिंपळाच्या फाटल्या वटेन तळी आसली ही जवळ जवळ 400-450 वर्सां पयलींची गोश्ट. हांगासून तिका मोस्टली आमच्या म्हायती प्रमाणे साखळे खंय तरी वयली, साखळेसून मागीर ती धारगळेक. आतां धारगळेक जवळ जवळ म्हाका दिसता तिका की ती 150-200 वर्सां जातली अशें म्हणटात. आमी तितले पळोवंक ना, पूण मोस्टली म्हणटात फेरी आसता म्हणून. आतां लायटीच्या आनी गाडयांच्या हाच्यामुळे आतां फेरी कशी आसा ते कांय कळना, खंयच्या रुपान आसूं शकता. हे राखणदार हे आमकां सतीत राखीत असतात आणि त्यांचे जे अनुभव असतात की जे वाट चुकलेले लोक असतात किंवा ज्या वेळाचेर आमच्या घरांत संकटां येतात त्या वेळाचेर ह्या राखणदाराचे देव बोडगेश्वराचें स्मरण केलें की आमकां एक अनुभव मेळटा की देव बोडगेश्वर आमकां खंयच्या तरी रुपान धांवून येता आनी आमकां मदत करता. हो प्रत्येक म्हापशाकाराचो अनुभव आसतलो, जेणे करून म्हणजे देवाचें स्मरण हे सातत्यान आमी केल्या नंतर आमकां आशिर्वाद हो कायमस्वरूपी प्राप्त जाता. आयच्या सुदारीत जगात काही जण देव मानतात, काही जण मानिनात, पण देव हेचे अस्तित्व आसा. देव जगात आसा पण दिसना. जे दिसना ते आतांचे भुरगे म्हणटात ते खरें न्हय. पण प्रश्न असो आसा, हवा जी आसा ती आसा, हवेचें अस्तित्व आसा, परंतु हवा दिसना. हेचो अर्थ हवा ना.